पंढरपूर आषाढी एकादशीच्या निमित्तान पंढरपूर हजारां जायताना जमलेले आसा आणि हजारांनी वारी येयल्ले आसात आणि लाखो वारकरी आणि हे सगळें हे दृश्य पळोवपाक खरेंच नशीब लागता कित्याक सांग एक दीस आषाढी एकादशीचो जाका इतलो आमच्या हिंदू धर्मान पवित्र मानलो वयता आणि हजारो भक्त गोव्याचेरच कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र तशें इतर राज्यातूनही मोठ्या प्रमाणात वारकरी वारी घेऊन आपल्या आषाढीच्या निमतान पंढरपुरात दाखल जाता मागीर तिच्या कापतात पवित्र स्नान करून आपले दर्शन घेतात आणि परत आम्हाला त्याच्या घरा वचूंक लागतात पण एक सामान्यता म्हणजे आयज जर पळोवंक गेल्यार जाल्यार ही भाविकांची दर्शना खातीर काय ना ती 22 किलोमीटर अशें तेंचें म्हणणें आहा लोकांचें की 22 किलोमीटर पर्यंत दर्शन घेवपाक विठ्ठलाचें लायन लागलेली आहा तशेंच दुसरें पळोवंक गेलें जाल्यार जर भावीक मुखदर्शन म्हणटात मुखदर्शन पळोवपाक मुखदर्शन घेवपाक 7 किलोमीटर लायन आसा आणि हे खरेंच एक अनुभव चमत्कार आसा आणि हो चमत्कार सगळ्यांनीच अनुभवचो अशें आमी मागतात. प्रसन्न हरी जय जय रामकृष्ण हरी. म्हाका सांग तूं खंयच्यान येयला म्हणून सांगलें म्हाका सांग. हांव कोलवाळच्यान येयला. नांव कितें तुगेलें? विशाल जिलू आरकणकर. विशाल जिलू आरकणकर. केन्ना पावलो तूं? आमी आज सांजचे पावले. काल भायर सरलेले आमी. बाळू मामा गेले, महालक्ष्मी गेले. आणि म्हाका सांग हांगा की सद्या गर्दी कितलीशी आसा? गर्दी कशी कितें आसा? गर्दी सांगू शकना हांगा लाखोनी लोक आणि दर्शनाक लायन म्हाका दिसता 10 किलोमिटरा पर्यंत लागल्या म्हणटा. हे हय हय खूप लांब जाता. 10 किलोमिटर मेरेन लायन लागलेली आसा. लोक सारके येता वयता चालू आसा. आतां एक संगम जावपाचो आसा सकयल 11:30 3 नदी एक जावपाची आसा. थंयसर लोक मागीर स्नान करतले आमी बी करतले चंद्रभागा म्हणटात ते आनी आमचें अशें बरे भशेन दर्शन केलें आनी आमी कुठे गेला. जय जय रामकृष्ण हरी. माऊली करावे दिंडी चा अध्यक्ष मी सुरेश बालू पाटील. आम्ही 8 तारखेला निघालो बरं इथून करावेवरून आणि आळंदीला आलो. आळंदीवरून आम्ही पायी दरमदल करत इथपर्यंत पोचलो पंढरपूरपर्यंत. आमच्या वारीमध्ये एक वैशिष्ट्य आहे. अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये भिशी घेतली जाते पण आमच्यामध्ये भिशी घेतली जात नाही. आम्ही वारकऱ्यांची तशीच सेवा करतो. आम्ही पहिला दुसरा वाशीच्या दिंडीमध्ये चालायचो रमण महाराजांच्या. त्यावेळेला आम्ही हाल बघितलेले आहेत. एका बॅरलमध्ये अख्ख्या दिंडीने आंघोळ करायची. 2-2 तांबे फक्त मिळायचे पण आम्ही तेही सहन केलं. कुठे मिळेल तिथे नलावर आंघोळ केली हे केलं. आणि आमच्या महाराजांनी विलास महाराज तांडेल करावेचे माझे मित्र आणि किशोर गणपत पाटील आणि बालाराम बाबू घरत हे यांनी प्रोत्साहन दिलं की आपण दिंडी काढू तर लोकांना घरची याद येणार नाही, आठवण येणार नाही. आमच्या तंबूत एवढी सोय असते. चार्जिंगची सोय, तुमची लाईटची सोय, गरम पाणी दिंडीला अख्ख्या म्हणजे इथपर्यंत आम्ही आमच्या सेवेची पावती दिलेली आहे. आणखी पंढरपूरला इथे जी गर्दी झाली ही प्रेमापोटी विठू माऊलींच्या प्रेमापोटी आणि आस्थेपोटी इथं आपण आलेलो आहोत. जी आताची जी पिढी आहेत ना त्या पिढीला तुम्ही काय सांगू इच्छिता? त्या पिढीने नक्कीच गजर कीर्तनाचा किंवा संध्याकाळी लागणारे कार्यक्रम आहेत हे बघावे. आध्यात्मिक
आणि त्याच्यावरून बोध घ्यावा आणि पंढरीच्या वारीमध्ये सामील व्हावं एवढंच मी त्यांना विनंती करतो. नमस्कार, रामकृष्ण हरी. हांव कृष्णा लक्ष्मण मयेकर. हांव पर्याच्यान जी भुमिका प्रसन्न संत तुकाराम महाराज वारकरी मंडळांत हांगा वारीक येयल्लो आसा. तशेंच ह्या आज आमी 11 तारखेक पर्याच्यान सुटलेले आसा वारी खातीर. आमच्या वारींत एक 100 लोक 102 लोक सहभागी जाल्ले आसा वारकरी. तशेंच आमी 11 तारखेक सुटोवन हांगासर आमी 13 तारखेक पावलेले आसा वारी आमची घेवन. तशेंच आयज 13 तारखेक पावन आमी चंद्रभागेक स्नान करून आमचे थोडे लोक दर्शनाक व्हरले आसा. त्या दर्शनाक आयज 8 ते 10 किलोमिटराक दर्शनाक लायन आसा, पायी दर्शनाक. आनी तशेंच आयज मुखदर्शना खातीर तशेंच एक 6 ते 7 वरां मुखदर्शनाक लागता. तशेंच आयज ह्या पंढरी नगरात जी गर्दी भरलेली आहा भक्तांची ती सोंसपाची ना भक्ती गर्दी आहा ती. तशेंच चंद्रभागेन जे आमी न्हांवपाक वयता, स्नान करपाक वयता, त्या चंद्रभागेंत 2 वरां वयता आमकां भायर सरपाक थंयच्यान. तशेंच 2 वरां वयता भायर सरपाक चंद्रभागेक स्नान करून. आनी आयज जी गर्दी आसा ती खरीच गर्दी आयज ह्या वारकऱ्यांनी आपली भक्ती दाखयल्ली आसा. तशीच ह्या पांडुरंगाच्या नामस्मरणान आनी ह्या गजरान ही आयज पंढरी धुमधमली आसा. आनी म्हाका एक सांगात, ह्यो जो सोहळो आहा तो खरेंच पळये सारको आसा. आनी तुमी अशें म्हणजे लोकांक आमचे जी युवा पिढीक आहा ताका कितें सांगूंक सोदतात गोंयकारांकी? हांव युवा पिढीक इतलें सांगूंक सोदता की एकदां तर तुमी ही पंढरी पांय वारी करात. तुमकां खरोच बरो अनुभव येतलो ह्या वारीन तुमकां कळटलें की बाबा कशें रावपाक जाय, कशें जगपाक जाय, वाटेक येता आसतना कशे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता तें तुमकां खरेंच कळटलें. तुम्ही पळतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.